नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. जॉब स्कॅमांतलो मंत्री आपल्या मंत्रिमंडळात ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान करचें जाहीर. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाचें मुख्यमंत्र्याक आवाहन. जॉब स्कॅम प्रकरणात सरकाराचोच आसा आस्पाव. आम आदमी पार्टीचो आरोप. काँग्रेसीनूय काडलो सरकाराचेर फोग. दुबावीत पुजा नायकाक दिवची सुरक्षा केल्या मागणी. मायनिंगेक लागून मुळगांव जाला काबार. लोकांच्या भलायके कडेन चल्ला खेळ. गांवचे प्रश्न तडीक लागना जाल्यार येता त्या झेडपी वेंचणुकेंचेर घालतले बहिश्कार. मुळगांवकारांची शिटकावणी. मागण्यो पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गोवा डेरीचे कर्मचारी 10 तारखेच्यान वतले संपार. दूध उत्पादक संघाचे वेवस्थापकीय संचालक आनी अध्यक्षाक दिली संपाची नोटीस. आसगांव ते हणजूण वाठारांतल्या रस्त्याची जाल्या सामकी चवथिकाय. रस्त्यार फोंडकुलां पडिल्ल्यान लोकांक सोंसचे पडटात त्रास. रस्त्याच्या अवतिकायेक लागून थळाव्यांनी सरकाराक धरला धारेर. कुंकळे वाठारांत भाड्याच्या गाडयेंतल्यान बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी. लाखांनी रुपयांचो बेकायदेशीर सोरो आनी गाडी केली जप्त. कुंकळे पुलिसांनी केली कारवाय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. जॉब स्कॅम ही ह्या सरकाराची चेन मार्केटिंग जावन आसा. तुमी आमच्या पसऱ्या येयात आनी आमी पयशे दिवन तुमकां नोकऱ्यो दितले म्हणून भाजप सरकारान गोंयच्या तरणाट्यांक सांगला असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. पुजान नांव घेतिल्लो मंत्री आमच्या मंत्रिमंडळात ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगचें, मागीरूच आमी त्या मंत्र्याचें नांव जाहीर करता अशें विजय सरदेसायान म्हटलां. फाटल्या कांय दिसांच्यो गुन्यांवकारी घडणुको पळयल्यो जाल्यार फकत कायदो आनी सुवेवस्थाच न्ही जाल्यार सरकार म्हणटा ती वस्तूच गोंयांत अस्तित्वांत नाशिल्ल्याचेय विजय सांगता. नोकऱ्यो विकपी मंत्री अजून मंत्रिमंडळात आसा. तशेंच ह्या रॅकेटांत IAS आनी एका PWD इंजिनियराचोय आस्पाव आसा. नोकऱ्या खातीर घेतिल्ले पयशे परत दिले म्हूण प्रस्न सुटलो. जे उमेदवार खऱ्यांनीच लायक आसा तांचें कितें? ज्या नोकर भरती प्रक्रियेन 600 नोकऱ्यो काडिल्ल्यो ती भरती प्रक्रियाच रद्द करपाक जाय म्हणूनय विजय उलयलो. तशेंच SIR सुरू आसतनाच जिल्लो पंचायत वेंचणूक घेवन सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. राजेश कळंगुटकार आनी ताचे घरकान्नींक पक्षांत प्रवेश दिल्या उपरांत विजय उलयतालो. तो अजून मंत्री कसा बरे फाल्यां ताणें ते पयशे दिले तिका जालें कोण काबार. आनी जे मेरिटोरियस भुरगे आसा ज्यांनी एप्लाय केलें ज्यांचेर अन्याय जालो तांचे कोणें उलोवप ना. तुवें पयशे घेतले हांवें तुजे पयशे परते दिले. पयशे दिले तुजे बापायचे बेस्ट तें नोकऱ्यो कितें त्यो कोण खंयचे 7th पे दिता ती खंयच्यान दिता कोण. सो थंय मेरीट म्हणटा तें व्हॅल्यू ना. सो BJPच्या राज्यान गोंयांत मेरीट काडून डस्टबिनांत उडयल्या. अशे जाग्यार जे मेरिटोरियस भुरग्यांनी एप्लाय केले ज्यांच्या आवय बापायन त्रास घेवन शिकयली ज्यांकां मेरीट व्हडले व्हडले डिग्र्यो मेळ्यो तांकां नोकऱ्यो मेळूंक ना. डुप्लिकेट डिग्र्यांनी नोकऱ्यो घेतल्या. सो तांचे खातीर कोणें उलोवप आनी तांचे खातीर कोण उलयता आनी सरकार कितें करता. जे कितें रिक्रुटमेंट प्रोसेसान तांणी ते 600 एप्लिकेशन घाल्या एंटायर रिक्रुटमेंट प्रोसेस कॅन्सल करूंक जाय. आनी एक रिजनल पार्टी गोंयची जी आतां व्हरून BJPच्या गोट्यान बांदल्या ते पार्टी बरोबर तांचे संबंध आहा. क्लियर कट संबंध आहा. ऑफिसान काम केलां सगळ्या भवनान. ती बायलेन खंय देव बोडगेश्वराचे भायर उतर दिवन सांगलें आहा. सो ती फट मारना. ती हे न्ही काँग्रेसीचे आमदार न्ही ती सगळ्या कडेन सपूत घेतलो आनी मागीर कॅट केलें. तिणें थंय सांगल्या थंय हे पार्टीन वचून सांगचें मरे की ती आमचे बरोबर कसलीच संबंध नाशिल्ले. आमी आमचे बरोबर केन्ना कामूच करूंक नाशिल्लें. सांगचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांनी 600 सरकारी नोकऱ्यो दिवपा खातीर IAS अधिकारी धरून PWD इंजिनियर आनी एका मंत्र्याक 17 कोटी रुपया पाविल्ल्याचो धक्कादायक खुलासो पुजा नायकान केलो. नोकरे खातीर 600 जाणां कडल्यान पयशे घेतल्यात, मात एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचें ती सांगता. पुजान केल्ले ह्या धक्कादायक खुलाशा उपरांत आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेसीन सरकाराचेर फोग काडला. नोकर भरती घोटाळो गोंयभर बरोच गाजलेलो. ह्या प्रकरणात कांय जाणांक अटक लेगीत केल्ली. तातूंत कांय सरकारी कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आशिल्लो. ते प्रमाण 2019च्या नोकर घोटाळ्यांतली मुख्य दुबावीत पुजा नायकान 17 कोटींच्या घोटाळ्यात IAS अधिकारी तशेंच PWD इंजिनियर आनी एका मंत्र्याचो आस्पाव आशिल्ल्याचो दावो केला. सरकारी नोकरी दिवपा खातीर सुमार 600 जाणां कडल्यान 17 कोटी रुपये घेतल्यात, मात तातूंतल्या एकल्याकूय नोकरी दिवंक नाशिल्ल्याचे तिचे म्हणणे. आपणे दिल्ले पयशे 24 वरां भितर परत करिना जाल्यार संबंधीत अधिकाऱ्याचे आनी मंत्र्याचे नाव मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतली, अशी शिटकावणी तिने दिली. जॉब स्कॅम प्रकरणात फकत एजंटांक अटक करून हे प्रकरण दांपाचो यत्न केल्लो. खरे म्हळ्यार ह्या प्रकरणात भाजपा सरकारूच सामील आशिल्ले. मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्षान खोलायेन चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांचे आनी मंत्र्याचे नाव जाहीर करचे म्हूण आम आदमी पार्टीन मागला. जाल्यार ह्या प्रकरणात धक्कोदायक खुलासो केल्ल्या दुबावीत पुजा नायकाक पुलीस सुरक्षा दिवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. तर पहिली गजाल म्हणजे पुजा नायक म्हणटा न्ही, ते सगळ्यात पयली प्रायम एक्यूज म्हणून सरकारान घोशीत केल्ले आनी सांगिल्ले की हातूंत भितर आनी कोणाचो संबंध ना तेंच आशिल्ले म्हणून. आज पुजा नायकान जो खुलासो केला तातूंतल्यान एक गोष्ट दिसून येता की भारतीय जनता पार्टीचे लिडर, भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री हातूंत भितर इन्वॉल्व आसा. ताणें दिल्या ती धमकी न्ही, तर ताणें दिल्या ती एक गजाल उक्ती करता की जी भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती करप्शनान ह्या जॉब स्कॅमान डीपली गुंतल्या. खंयचोच जो इंजिनियर आसा किंवा जे ऑफिसर आसा तांच्या हातान सरकाराच्या हातान आनी ते आसता एक एडमिनिस्ट्रेशन जे चलता ताच्या हातान. हे आसतना अशा प्रकारचो जॉब स्कॅम जावप हातून आज एक गोष्ट स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार ह्या जॉब स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्लो. खंय ना खंय तरी पालो ताजेर घालपा खातीर तांकां अरेस्ट केले आनी जे वयल्या वयर जे कोण आसा तांकां जे एजंट आशिल्ले तांकांच फक्त अरेस्ट केल्ले, पूण खंयच पॉलिटिशियन नाशिल्लो. हांव मागता की ताका रिअरेस्ट करप, डिफरंट ऑफेन्स करप किंवा ताका प्रोटेक्शन दिवप आनी सांगप की नांवां डिस्क्लोज कर की खरे जर चोर आसा जे खरे जे लोक ह्या स्कॅमान इन्वॉल्व आशिल्ले तांचो हातल्यान उक्ते जातले कोण आशिल्ले ते. अँड BJP नाव शूड कम व्हेरी क्लियर ऑन दीस. आज प्रत्येक गोष्टीक ते दुसऱ्यांक ब्लेम करता, जावं तो तांचो प्रेसिडेंट आसूं जावं चीफ मिनिस्टर आसूं, दोगांयनी आज स्टेटमेंट दिवचो पडटलो की आमी इन्व्हेस्टिगेशन करतले आनी त्या मंत्र्यांचे नाव, त्या ऑफिसर्सांचे नाव ते सगळे उघड करतले. ती ओपन कॅमेरा कडेन जर खुलासो करता म्हळ्यार हाजोर जेन्ना तिचें इंटरोगेशन जालें, हो सगळो डेटा तिने पोलिसांक दिला आसतलो, इंटरोगेशनान दिला आसतलो. आता 2019 जर PWD मंत्री जर आमी पळयत जाल्यार तो आज BJPन आसा मरे. लोकसभाच्या टायमार तो BJPन गेल्लो परत सपोर्ट करपाक. सो वाय द चीफ मिनिस्टर हॅज नॉट एक्टेड और वाय द पुलीस डिपार्टमेंट हॅज नॉट अरेस्टेड और फायल अ चार्जशीट ऑन हिम. म्हाका दिसता कोण तरी मुख्यमंत्री या BJPच्या एक्स आमदाराक, मंत्र्याक वाचोवपाचो म्हाका दिसता प्रयत्न चल्ला. आमी इमिजिएटली सांगता की ती पुजा नायक, कित्याक एक महिला जर तर कॅमेरा मुखार येवन तिणे तेंय सांगला 24 वरां भितर जर तर खुलासो जायना जाल्यार आपूण विथ फॅक्ट्स, विथ प्रूफ खंयचो मंत्री हे मिडिया मुखार हाडटली हे तिणे दवरला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुळगांव वाठारांत मायनिंगेच्या समस्यांनी लोकांक रेवाडो घातला. मायनिंगेच्या धुल्लाक लागून वाठारांतले सैम लोकांची भलायकी आनी उदका स्त्रोत सामके इबाडल्यात. साबार फावटी गाराणे घालून लेगीत कोणूच आयकनाशिल्ल्यान येता त्या ZP वेंचणुकेच्या मतदानाचेर मुळगांवकारांनी बहिष्कार घालपाचें थारायला. मुळगांव वाठारांत ह्या तापिल्ल्या मायनिंगेच्या विशया वयल्यान साबार फावटी आंदोलनां जाली.
लोक रस्त्यार लेगीत देवले, लोकांनी गांव काबार जावपाचो भंय लेगीत उक्तायलो. तरी अजून मेरेन हो प्रश्न तडीक लागना. शेनवारा जाल्ले मुळगांवचे सभेत पंचायत मंडळा सयत शेतकार आनी गांवचे लोक व्हडा संख्येन हजर असले. हे सभेत मायनिंग पासून निर्माण जाल्ल्या समस्यांचेर चर्चा जाली. एक तर मुळगांवची घरादारां, देवळां, शेताबाटां, सैमीक उदका स्त्रोत मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात, ना जाल्यार 2021च्या प्रादेशीक आराखड्या प्रमाण मायनिंग सुरू करात असो निर्णय हे बसकेत घेतलो. तशेंच गरज पडल्यार येता त्या झेडपी वेंचणुकेच्या मतदानाचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी मुळगांवच्या तिडकिल्ल्या लोकांनी दिली. आम्ही जगले सगळे जाणां मायनिंग लागून आमकां खूब त्रास जाता. आमचे कितें झाडां सगळीं पिड्ड्यार, आमच्या भुरग्यांक शिकतले रातचो अभ्यास करपाक सारके त्रास जाता. रातभर काम चलता. सगळे लोकांचे सगळे धुल्लो येवन सगळी झाडां सगळी केळी कांयच पुरा ना, सगळी पिड्ड्यार. माडांचेर सुद्दां सगळे धुल्लो बसून सगळे पिड्ड्यार. आमकां एकदां कपडे धुले काडून दोनदा धुवचे पडटा. आनी आतां तर मे म्हयन्यान पळोवंकूच नाका. सारके म्हणजे सारके धाकट्या भुरग्यांक घेवन सगळ्या डॉक्टरागेर व्हरपाची पडटली. नाकांतून धुल्लो गेलो भुरगीं सामकी शीक जातली. इतले हे रावपाक मेळपाचें ना अशें. आनी रातचें जर कितें जालें न्हू जाल्यार सगळीं लोकूच मरण वयतलीं आनी उरची बी ना. इतले वयर डॅम्पिंग जाल्ले आहा. समक्ष येवन कोणी तरी येवन पळोवन वचपाचें. आता आमच्या कोणीच आमची एक्शन घेवंक ना गांवची. कितें म्हणून तेंची ती बाबा तेंच्या वयर माथ्यार इतकी माती उमटलेली आहा, कोणीच काय करूंक ना. आयज मुख्यमंत्री तोंडान जर तेणी उतार जर थेल्लेले आहेत बाबा आपूण तुजें कितें करता म्हणून, जाल्यार मुख्यमंत्र्याक दिसोंक जाय कितें, सीएमाक दिसोंक जाय कितें बाबा आमी मुळगांव गांवाचें कितें बरें करतले म्हणून. आनी आमच्या मुळगांव आमदार आहा पळय बिचोले मतदारसंघाचो तेका कळोंक जाय. आनी हे झेडपी इलेक्शनाक जर उबो रावतलो पळय आतां कोण तरी येतलो कॅन्डिडेट, आमकां इलेक्शन नाकाय झेडपीचें अशें हांव ठरयतां. कित्याक खबर आसा, आमकां इलेक्शन नाका, कॅन्सल करचें. आमकां मुळगांव तर आमी कोणूच वोटींग करचें ना. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार म्हणून आता सगळ्यांक आमी उलो मारून थकलेले आसा. पण आयज पर्यंत आमचे कोणीनूच विचारान घेवंक ना. आनी आयज तुमी फाटसून पळयत तुमी पळया दाखयता कितें परिस्थिती जाल्ली आहा. सबंद गांवाचेर ही माती येवन जावं कितें गुणे येवन पडपाचे, घरांचेर पडपाचे परिस्थिती करून ठेयल्ली आसा. आमचें कोणूच आयकना. म्हणून आमी हो एक ठोस निर्णय घेतला की येणाऱ्या झेडपी इलेक्शनाक आमी ह्या बहिष्कार घालतले आनी आमचो राग व्यक्त करतले. जो पर्यंत आमचे इश्यू सॉल्व जायना तो पर्यंत मुळगांवान जी मायनिंग एक्टिविटीज आहा ती बंद दवरची. आनी जर तेंच्यांनी बंद दवरूंक ना जाल्यार सगळे मुळगांवचे लोक येवन ती बंद दवरतले अशें लेटर करा म्हणून सांगलें आसा. आनी 8 दिसां भितून तांकां लेटर पावतले. आनी तेच्या नंतर जे कितें स्टेप घेवपा जाय ती मायन बंद करपाची ते सगळ्या लोकां मार्फत आमी घेतले. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. कुंकळे वाठारांत एका भाड्याच्या ट्रकांतल्यान बेकायदेशीर सोऱ्याची तस्करी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ह्या ट्रकांत सांपडिल्लो लाखांनी रुपयाचो बेकायदेशीर सोरो आनी ट्रकूय कुंकळे पुलिशेन जप्त केला. हो ट्रक कर्नाटक नोंदणी आशिल्ल्याचें कळटा. ट्रकाचो धनी महालिंगा BC हाणें हो ट्रक रमेश कुमार प्रजापत हाका भाड्याक दिल्लो खंय. मात फाटले 2 म्हयने रमेश कुमार महालिंगा हाचो फोन घेयनाशिल्ल्यान ताणें GPS ट्रॅकराचो वापर करून ट्रकाचो सोद घेवन पुलिसांक कळीत केल्ले. देखून ह्या ट्रकांत बेकायदेशीर सोरो सांपडिल्ल्यान पुलिशेन ट्रक जप्त केला. राज्यांत आडवेळ्या पावसाक लागून चडशा वेवसायिकांचेर हावळ येयल्या. सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून दर्यांत हुंवारा वरवीं परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान आजून मेरेन सगळ्यो बोटी जेटीचेर तश्योच उब्यो आसात. तशेंच मजुरांचो उणाव आशिल्ल्यान नुस्त्यांची पुरवण कमी आनी दर चड वाडिल्ल्याची म्हायती फॅलिक्स गोन्साल्वीस हाणें दिली. पळयात. गोंयांत नुस्त्याची दर मळबाक तेकिल्ल्यान सामान्य लोकांक बरोच फटको बसला. नुस्त्याची दर ही आयकून लोक आतां कितली म्हारगायकी सायबिणीची फुगडी तिडकीन गावपाक लागल्या. या आडवेळ्या पावसाक लागून चडशा वेवसायिकांचेर बरोच परिणाम जाला, खास करून शेतकार आनी नुस्तेकार. लोकांक आतां बांगडे, लेपो, ताल्ल्यांची दर लेगीत परवडना. तशेंच इसवणाची दर 1000 रुपया किलो जाला. हे सगळे मजुरांचो उणाव, जेटीर तश्योच पार्क केल्ल्यो बोटी आनी मुखेल कारण म्हणजे दर वाडोवन कमिशन घेवन म्हारग विकपी लोक. ह्यो सगळ्यो दरीची वाड उणी करूं येता. फकत सरकारान सगळ्यांक एकूच दर सँक्शन करप भोव गरजेचें आसा असो उलो आतां थळाव्या फॅलिक्स गोन्साल्वीसान मारला. सायकलान जाल्लो थोडो सायकलान लागून मातशें म्हारग जालें. सगळे बोटी भितर हाडल्यो. भितर बीच में मदीं दिवाली येयली. दिवाली घेवन गेले. मानाय नाही. बोटकार म्हणटा मानाय न्ही उन्हा. बोटकार परती रिप्लेस जावना परती.
कंटिन्यू करपाक म्हणजे नुस्तें लेस येता मार्केटान म्हणटकीर रेट हाय जाता. कसो रेट आहा? रेट आता बरोबर रेट पाहिजे मरे बाबा. बांगडे देखून म्हारग, बिलाको देखून म्हारग, आमचे इसवण म्हारग. 1000 रुपया 1100 रुपया इसवण मार्केटान. पयलीं कितलो आसता? पयलीं आसताले 700-800 ते केन्ना पण म्हारग जाले जाल्यार 700-800 आसताले. केन्ना जेवण वयताले 500 जाताले 200 जाताले. कोण मार रे पावलो आता तो म्हारग जायत वयता. आतां बोटकार जेन्ना परते माना येयले न्हू तेन्ना बोटी सगळ्यो सुटल्यो तेन्ना मातशें बोटी रेट चेंज जाय. मातशें लेस कॅची बी आहा तेका लागून डिमांड करता तो सुद्दां डिमांड करता तुका जाय म्हणून तूं व्हरता. सांगूंक जायना ते सांगता रेट घेवन येवचें पडटा हिंगा. कमिशनाची सगळी तेका 8-9% आनी कमिशन काडटा ते म्हारग विकल्यार तेंका फायदो आहा. ते कमिशन एजंट कमिशन काडटा जितले म्हारग वयता तितले तेंका प्रॉफीट न्हू एजंटाक प्रॉफीट. आमी लॉस जाता ते कोण नकोय. ते कमिशन जितले 500 रुपयाची वस्त ते 1000 विकता. 1000 रुपया तेका येयले जायले ते आतां कितल्या लाखांचेर तेका उगीच पर्सेंटेज आसता. 7-8%, 9% कमिशन काडटा ते तेका लागून ते म्हारग जाता नुस्तें. असो प्रायस केन्ना करून प्रायस घेवपाक जाता. एक आयडिया आहा गव्हर्मेंटान सँक्शन करपाक जाय एक रेट. आतां कारवार गेलो जायत न्हू कारवार तुका रेट आयज 500 रुपया इसवण आहा. 500 रुपया इसवण वयर कोणीक ना. 450 विकता 480 विकता. व्हरपी आहा बी आमी आतां व्हरपी आहा ते बी उणे रेटीन मागता 450 मागता. कित्याक आमकां अरावंड मार्केटाक 500 रुपया विकूंक जाय. कोणाची मस्ती लागता जाल्यार लास्ट 500 रुपया अरावंड तूं डिवाडार विकलो जाता गेल्ली रिस्क घेवन. पूण तिका कोण 550 रुपया विकपाक ना तुका. गव्हर्मेंटान रेट एक फायनलायज केली. फूल वीक आख्खो वीक एकूच रेट आसता. ते कितलेय पडो लॉट पडना थोडे जावं चड जावं उणी जावपा ना 500 रुपया लास्ट रेट अशें. आमचे गव्हर्मेंट खबर घेयना. गव्हर्मेंटान सगळ्यांनी गेले भत्ता हिंगा कितें कोर्टान भत्ताय न्हू सगळ्यांक गेली कमिशन हे ते दिवन गव्हर्मेंट खबर घेता. कोणाक पडलेले ना. तिका होलसेलार पळोवपाक जाय. जायते भाशेन चीट मारता. जायते भाशेन बॉक्सांचे पयशे घेता. मामांक मामांक बसयता. तुमी खबर घेयना सगळ्यांक कमिशन वयता. ते कमिशन वयता म्हणून हो बाजार पाड पडटा आनी वाडटा रेट. जे रेट वाडटा तेका लागून हे कामाक लागून. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सांताक्रुजांतल्या कोकोचीन रेस्टॉरंटा लागसार आशिल्ल्या जलाशयात दिसान दीस कोयराचे ढीग वाडत आसा. कोयर कोण उडयतात हाचो सोद अजून मेरेन कोणेच घेवंक ना. मात ह्या कोयराक लागून खार फुटीचे बरेच लुकसाण जावपाक लागला. हो कोयर बेकायदेशीरपणान हाडून उडयतात असो आरोप सांताक्रूज पंचायतीचो पंच डॉमिनिक पेरेरा आनी थळावो आदित्य परोळेकरान केला. ह्या कोयराक लागून खार फुटीचें अस्तित्व धोक्यांत आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन हो प्रश्न जो आसा तो बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी पंच डॉमिनिक पेरेरान केल्या. जुनान एक कंप्लेंट दिल्ली टू द ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन सेईंग मँग्रोव्ज आणि वॉटर बॉडी जे आहा हो तो बांद आमचो त्या बांदाचो मेन पार्टान डंप केलेले आहा. दे हॅव डंप डेब्रीज. सो बेसिकली इनिशियली 6 महिने फाटी 2-3 मीटर भितर गेल्ले ते. आता कंप्लेंट दिवन बेसिकली सगळे काडपाक जाय न्हू काडूंक ना तेंच्यांनी आनी भितर गेले उदकान. बेसिकली ते 2 मिटराच्यान 8 मीटर उदकान भितर तुम्ही पळोवू शकता. फूल अख्खे डेब्रीज उदकान वचून मँग्रोव्ज अख्खे काबार केल्ले आसा. सो हो जो मनीस आहा दीस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्टिक्युलर पर्सन. आमी हे लोकांचे फूल डेटा व्हरोन पुलिसाक दिल्ले आहा. मात पुलीस काय एक्शन घेना. द डिस्ट्रक्शन ऑफ मँग्रोव्ज हॅज सेक्शन 15 ऑफ EP Act for which a person can be jailed for 5 years and he can be fined 1 lakh or both. इतले सगळे जाऊन आमचो जो पुलीस हा कितें करता. आयज जे आहा आमी एका म्हणटा हारे सांको. हो हारे सांको आमची ब्रिज आहा आनी हो एक बांद आहा. हारे सांकोच्या पयलीं हो एक बांद आहा. हो बांद जो आहा कोण प्रायवेट ओनर आहा एका
आनी हांवें जेन्ना लोकां कडेन विचारलें बाबा हेजो ओनर कोण, हे ओनरा कडेन हांव उलयलोय, तो म्हणूंक लागलो ही प्रॉपर्टी आपणाची न्हू, ती प्रॉपर्टी न्हू आपणाची. मागीर आदित्यान म्हाका फोन मारलो आनी म्हणूंक लागलो, आदित्य म्हणूंक लागलो हिंगा डंपिंग चलता. सो आय वॉज ट्रायंग टू कॉन्टेक्ट हो जो ASI देसाय म्हणून आहा, तेका हांव खूब दीस जाले ट्राय कॉन्टेक्ट करूंक सोदता, तो उखल ना. पूण आयज म्हाका तो मेवलो. तेका हांवें आयज बरे भाशेन सांगलां कितें सांगूंक जाय तें. तुमी आयज पळोवंक शकता हिंगा आयज आमचो हारे सांको हो हेरिटेज आमची हारे सांकोन एटलीस्ट 4 मीटर उदकान भितर पावल्या. आनी ही डेब्रीज कोणाची ही सगळी कोणाची बिल्डिंगाची. आनी कंप्लेन घातल्यार एक्शनां जायना. आनी आमकां आयकोन येयला की कोण एक जेनी म्हणून आहा, हूंय जेनीनी थिंगा भाड्याक दवरल्या कोणाक, ते सगळे आमचे लेबर आहा, एक सगळे कलेक्ट करता, आमचे गार्बेज कलेक्ट करता ते लेबर आहात, पण जेनीन म्हणून हूंय भाड्याक दवरल्या. आतां पुलिसांक हांव मागता हेंचे इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय की हिंगा कोण येवन घालता, तेंका येवन खबर काडूंक जाय. ते कितें मॅनग्रोव्ह डिस्ट्रॉय केले आख्खे सगळे, हे फूल मॅनग्रोव्ह हॅव बीन डिस्ट्रॉयड आनी कोणाक पडलेले ना. वॉट इज दीस? पंचायत तर आमकां होपूच ना पंचायत कितें करतली म्हणून. आनी हे जेनी कोण आहा हेचें इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय. दाबोळी विमानतळाचेर सध्या चायचे आणि वडापावाचे दर बरयल्ली पावती बरीच व्हायरल जालेली आसा. ह्या पावतेत चाय 300 रुपया जाल्यार वडापावाचे दर 240 रुपया आशिल्ल्यान प्रवाशांनी ह्या दरीक लूट अशें म्हणत पुराय जेवणा परस नाश्तो चड खर्चीक आसा अशें म्हटलेलें आसा. पळयात. तुम्ही केन्ना इतल्या म्हारग दराची चाय आणि वडापावाची दर आयकला? केन्ना खाल्ला? हय जाल्यार दाबोळे विमानतळावयली कात काडपी पावती गोंयांत सध्या बरीच व्हायरल जायत आसा. ज्या पयशांनी तुम्ही पोटभर जेवतली त्या पयशांचे दाबोळे विमानतळार फकत च्या आणि वडापाव मेळटा. या व्हायरल जाल्ले पावते च्या 300 रुपया जाल्यार वडापावाचे दर 240 रुपया आशिल्ल्यान प्रवाशांनी ह्या दरीक लूट अशें म्हणत हांगा जेवणा परस च्या इतली म्हारग कशी, त्या च्या वांगडा भांगराची धुल्ल बी ना मू असोय प्रश्न केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या. गोंयचे पुलीस लोकांचें रक्षण करपाक शकना, ताका लागून सरकारान NSA लागू केला असो आरोप गोवा फोर्टाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. गोंयांत लुटमार, दरोडे, खून ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी लेगीत वाड जाल्या आनी पुलीस फक्त हफ्ते घेवपाक व्यस्त आसात अशी टिकाय विजयान केल्या. गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर कॉलॅप्स जालां हें आमी म्हणीत आहात, पूण आतां सरकारान एक्सेप्ट केल्लें आहा की कायदो आनी सुवेवस्था म्हणटा ती कॉलॅप्स जाल्या आनी ताजे खातीर NSA तांणी प्रोमोल्गेट केल्या. NSA केन्ना प्रोमोल्गेट करता? जेन्ना गुंडांचें राज्य चलता. सो गुंडा राज्य गोंयांत आसा हें आज सरकारान मानून घेतलां आनी ताजे खातीर NSA तांणी प्रोमोल्गेट केल्ली आहा. हाजो अर्थ गोंयचे पुलीस गोंयच्या नागरिकांक सिक्युरिटी आनी सेफ्टी दिवंक शकना म्हणून तांणी एक एक्स्ट्रा कायदो हाडला की जे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आनी गुंड जे आहा जे समाज चलयतात आज तांकां ते भितर घालूंक शकतले अंडर प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन. प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन केन्ना येता? जेन्ना देर इज अ कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. आज कॉलॅप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर खंय दिसता तुका की टेनंटांक बिल्डर मारून उडयतात. सो पयलीं दोंगर कापतात आनी दोंगरा बरोबर गोंयकारांकूय कापतात. हे मोर्जे जाल्ल्या लूट मार सारकी चालूच आहा. चोरयो सारको दिसा ढवळ्या जाता. वातावरण एक जाली चोरयो जावपाक लागली. तिसरें म्हणल्यार तुका खून जातात. गिरी पयर खून जालो. सो अशें खून, चोरयो, डेकॉयटी हे जे आज एक न्यू नॉर्मल जाल्लें आहा गोंयांत. हें कित्याक जालां? कित्याक हेविली पॉलिटिसायज्ड पुलीस डिपार्टमेंटान भरपूर ऑफिसरांक ट्रान्सफर आयल्या, कॉन्स्टेबलांक ट्रान्सफर आयल्या, पूण ते थंयच त्याच जाग्यार आसा. कित्याक ते सरकारी जावूंक जाल्ल्या. आसगांव ते हणजूण मेरेनच्या रस्त्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या. रस्त्यार जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात. हाका लागून वाहन चालक तशेंच थळाव्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. रस्तो सारको नाशिल्ल्यान अपघाताची शक्यताय न्हयकारूं येना. संबंदीत प्रशासनान तशेंच थळाव्या आमदारान हाचेर दुर्लक्ष केला अशें थळावे सांगतात. पळयात पुराय बातमी.
राज्यात जायते वाठारांत रस्त्याच्या वायट स्थितीक लागून लोक बेजारल्यात। आसगांव ते हणजूण मेरेनच्या रस्त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली दिश्टी पडटा। ह्या रस्त्यार जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात। हाका लागून वाहन चालक तशेंच थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडटा। थळाव्यांच्या म्हणण्या प्रमाण 10 नोव्हेंबराक खंय मुख्यमंत्री म्हजेकर कार्यावळी निमतान ह्या वाठारांत येवपाचो आसा। हाका लागून ह्या रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां फातर घालून तात्पुरती पुरयल्यात अशें थळावे सांगतात। मात थळाव्यांक दर दिसा ह्या रस्त्याचो त्रास जावन लेगीत रस्त्याचे दुरुस्ती काम कित्याक हातान घेवंक ना? हो रस्तो फकत व्हीआयपी खातीरूच आसा काय कितें अशे प्रस्न थळाव्यांनी उपरासल्या। सरकार तशेंच थळाव्या आमदारान रस्तो सारकिल्ल्या मुळाव्या सुविधांचेर दुर्लक्ष केल्याचे थळाव्यांचे म्हणणे। कितलेशेच म्हयने जाले हो रस्त्याचो इशू आसा। आमचो रस्तो एकदम खराब जाला, पिड्यार जाला। आमच्या अंजुनान विलेज आहा पळय तितून खुबशे अशे रस्ते पिड्यार जाले। 4 म्हयने पासून रस्ते ते पयले रस्ते गेले ते पिड्यार जाल्या। आता आमकां कळून चुकले की 10 तारखेर आमचो लाडको आमचो सीएम येवपाचो आसा। म्हजें घर तेचे हे करपाक कितें म्हणटात पळय ते फॉर्मां वाडपाक। पण जेन्ना आमकां कळ्ळें सीएम येवपाचो आहा म्हणून तेन्ना सगळी मशिनरी म्हणटा ती जागी जाली गडबडून आनी काल पळयता जाल्यार साफ करपाक लागला रस्तो। आमी इतले म्हयने त्रास काडले, आमची हाडां मोडां मोडली, गाडयो डॅमेज जाल्यो, कोणाकूच पडलें ना। पर्राची आमदार ती हांगा येवन पर्राचे लोक हांगा येवन MLA जाला तांकांय बी पडोवन वचूं नासले। गोवाचो MLA आहा मायकल लोबो ताकाय बी पडोवन वचूं ना। आतां कालच्यान हें काम सुरू जालां आनी काम हें करतात कित्याक सांग, लाडको आमचो एकूच गोंयभर आहा पळय तो सीएम येवपाचो म्हणून काम करता। आमी मनीस न्हू, आमकां बरे रस्ते दिवपाक तुमचें काम ना? हो लोकांक हांव हाचें विचारूंक सोदता, बाबा तुमी चल्ला कितें करतात कितें? तुमकां हे रस्त्यांनी वचपाक खऱ्यांनीच आवडटा? इतली आवड आसा तुका लागूनच करपाचो ना आमचें कितें सामान्य लोकांचें? आणि आज सीएम येता म्हणून तुम्ही याच्या वांगडा कोणय पुरयले। आता 120 वर्साची आणि 200 वर्साची तू घरा मोड म्हणून सांगताले ते आता बाबा कित्याक पुरयले? पण सीएमाक दुखात म्हणून। आणि आता आम्ही वर्सभर पळय हो मार खाता। अरे एक रस्तो करून 6 म्हयने जावच्या पयलीं तो हातून हॉटफिक्स पास करून सोडून आलो, त्या रस्त्याचो धूप करून दवरले। आतां घालता आतां फोडटा, आतां घालता आतां फोडटा, कितें करपाचें? हांगा जेन्ना कितके शीक जाले, गाडयो बरे काबार जाल्यो। आयज ते भेणान बीन सीएमाच्या तांकां आमी एसी दिले, आमच्या कुस्ताक घेवन भोंवता। तेंच्यांनी सांगचें ना म्हणून तेंच्यांनी स्वताल्यो पयल्ल्यो गाडयो आमी आमच्या जनतेच्या गरीब जनतेच्या कुस्तार हे गाडी ते गाडयेन तेच्या भेणांक मार लागाक म्हणून आयज काल पयलींच्यान हें काम सुरू जालां। माया कॅन्टीन हांगर हॉटमिक्स रोड केलो। हॉटमिक्स केल्लो म्हणटू तो जून एका म्हयन्यान पासून उरोंक ना, पिड्यार जालो। 2-3 म्हयने सोलिंग करता तो आमचो टॅक्साचो पयसो न्हू, गाडयो इतल्यो 2 व्हिलर 4 व्हिलर जे आमच्या अंजुना विलेजर जे एवरी 2-4 म्हयने जाले जुनानसान ट्युरिस्ट येतात, खूब जाण पडले ह्या रस्त्याक। हेचो जबाबदार कोण? आमी सगळे हांवूय पडलो हांगर फोंड्यान, उदीक भरून कोण ना, खूब लोक हांगरूच दुसरेचेर न्हू म्हणल्यार सबन आमचे अंजुना विलेजीन इतलो टॅक्स वयता, GST वयता म्हणल्यार आमकां रोड आहा बरो, रोड ना सारको। आमकां आमच्या बेनिफिटाक आतां रोड वायडींग केलो, कोणाच्या बेनिफिटाक? आमच्या करिना हे। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर। हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात। Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 5th of November till 9th November. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820283877 or 9323286877.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. जिल्हा पंचायत इलेक्शनाचे वेध लागल्यात. खंयच्याय खिणाक इलेक्शन जाहीर जातले. 2 दिसां पयलीं आमी पळयतात ह्या इलेक्शनाचे रिजर्वेशन ST आनी महिला खातीर जाहीर जाल्ले आसा. ह्या संदर्भात चर्चा करपा खातीर आमी 2 मनीस हांगा आपयल्यात. आमचे मदीं आहा सिद्धेश नायक जे BJPचे स्पोक्सपर्सन आसात, आनी आमचे मदीं आहा अवीत बगडी जे चीफ रिपोर्टर गोमंतकाचे. अवीत, जिल्हा पंचायती संदर्भात ती स्थापन जायत सावन आज मेरेन जी पळय वेगवेगळी चर्चा जाता, तातूंत तिची उपयुक्तता म्हणजे जिल्हा पंचायत जाय काय कितें, तिचे अधिकार, सरकारची अनास्था, ह्या जिल्हा पंचायतीक आपल्या पांयार उबे करपा संदर्भात सरकारान दाखयल्ली पूर्णतः अनास्था, ह्यो खूब चर्चेक येतात. तरी आसतना जिल्हा पंचायत जाता, ताचे इलेक्शन सामकें मोठ्या हातून भितर स्पिरिटान लढटात. जिल्हा पंचायत पार्टी लेवलाचेर जाता, ताजो अध्यक्ष जावपा खातीर कॉम्पिटिशन, इतले सगळे पॉलिटिकल मुवमेंट चालू जाता. म्हाका तुजे कडल्यान जाय तशें की हें कितें? एक म्हणजे जिल्हा पंचायतची अस्तित्वान आयली ती 73rd अमेंडमेंट जी कॉन्स्टिट्युशनान जाली तेच्या उपरांत जिल्हा पंचायत अस्तित्वात आयली आनी 97 पयली इलेक्शन जे आहा ते गोंयांत जालें. ताचे मेरेन आयज मेरेन जर आमी पळयलें जाल्यार जिल्हा पंचायत ही गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड असणारी एक बॉडी अशी जाल्ली आसा. म्हणजे कांय फंड बजेटान जिल्हा पंचायती खातीर अलॉट करता, तो फंड मागीर डेव्हलपमेंटल वर्का खातीर जिल्हा पंचायतीन आपल्या मेंबरांक वांटप आनी तेंच्यांनी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक आपली कामां करप. तातूंत भानगड कितें जाला की गोंय आमचें एक माणकुलें राज्य आसल्या कारणान एसेंब्लीची कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी जिल्हा पंचायतीची कॉन्स्टिट्युएन्सी ही ओवरलॅप जातात. खूब फावटी आमदार जी कामां करता त्याच स्वरुपाची कामां जिल्हा पंचायतीचे मेंबर करतात. तेका लागून खंयचो आमदार नाल्यार कोणूय आसत तो जिल्हा पंचायतीचो जो मेंबर आहा तो तितलोच रावचो, तो एका लिमिटान रावचो, असो एक पॉलिटिकली प्रयत्न जाता. तेका लागून जिल्हा पंचायत जी इतर राज्यांनी जिल्हा पंचायतीचो जो मेंबर आसता तो फुडलो एक MLA म्हणून एक एक्सपिरंट आसता तो फुडें वता. तशें गोंयांत तशें जाताना आमकां दिसना. कित्या खातीर आमचे 40च मतदारसंघ आनी 50 मतदारसंघ हे जिल्हा पंचायतीचे आहा, ते ओवरलॅप जाता. थंयल्या थंय ते धाकटे तशे हे आसता, तो एक आसा. आनी दुसरें म्हणजे जिल्हा पंचायतीचो जो कन्सेप्ट बाकीच्या राज्यांनी जो आसा आनी गोंयांत जो आसा तो फरक आसा. डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग बोर्ड म्हणून आसता, तो गोंयानूय आसा, डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग बोर्ड आसा. पण डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग बोर्ड आनी जिल्हा पंचायत हाचें जें कॉर्डिनेशन आसचें पडटा, जे फंड्स थंयच्यान रूट जावचे पडटा, तशें जें जायना. कित्याक गोंयान 1987 जेन्ना युनियन टेरिटरीचे रुपांतर घटक राज्यान जालें तेन्ना जी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सेटअप जो राज्या खातीर म्हणून जो जावो आसलो तो जाल्लो ना. तर आमचे मंत्री आसतले की आमचे सेक्रेटरी आसले ते डायरेक्टर